येवकार हा समृद्धा कणगावकर, सुरेखुळ्याचे हेडलाईन्स। भाजप मगोप युती येवचीना कसलीच बाधा, दिल्लीच्या फुडाऱ्यांनी दिला उतर। युती धर्म पायटानाच मगोप लढतली काय मतदारसंघ, प्रियोळ मगोपाचोच सांगले दीपक ढवळेकरान। म्हापसा सिव्हिल अँड मॅरेज रजिस्ट्रेशन कचेरेचो सर्व्हर डावन, रजिस्ट्रेशनाक येवप्यांच्यो हुयेली। मुळावे सेवेकडेन करू नाकात आडनदर, पिडेस्तांचो सरकाराक सल्लो। वास्को मुंडवेलच्या लोकांचो पीडब्ल्यूडी पंपिंग स्टेशनाचेर मोर्चा, उक्त्या नाल्यांतले मेळे उदक बंद करपाची दिली शिटकावणी। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भाजप मगोप युतीक कसलीच बाधा येवची ना। ही युती 2027त उरतली, 2029तय उरतली। फुडले लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय सिटां भाजपाक मेळोवन दिवपाक मगोपान मजत करपाक जाय अशें दिल्लीच्या फुडाऱ्यांनी सांगला। भारत मजबूत हिंदू राष्ट्र घडोवपाची युती धर्माची मोख आसा। युती अखंड उरतली, मगोप अध्यक्ष दीपक ढवळेकरान स्पश्ट केला। प्रियोळ हो भाजपाचो मतदारसंघ। युतीतल्या घटक पक्षाक जर हे मान्य नासत जाल्यार ताणे आतांच भायर सरचे अशें विधान प्रियोळांतल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले। त्या उपरांत प्रतिक्रिया दिताना दीपक ढवळेकरान सांगले, भारतीय जनता पार्टीन कांयच करूंक ना। भाजपातले कांय फुडारी युतीत पाड घालपाक सोदतात, पूण केंद्रीय फुडाऱ्यांनी ताची दखल घेतल्या। दीपकान युतीची गाठ आनीक घट जाल्या अशेंय ताणें सांगले। 22 इलेक्शनाक जेन्ना तांकांय सारकी मेजॉरिटी मेळना, इतले मत मेळना, परत आमी युती धर्म पाळुया आनी 2022 निवडणूक जातकीर परत केंद्रीय नेत्यांनी युती ही केली, म्हणजे युती आमी फुडें करुया आनी ह्या युतीचेर आमी लोकसभा इलेक्शनीक पार्ट घेतलो। नॉर्थ गोवा सीट हाडलो, साउथ गोवा 5,000 मतांनी गेलो, पूण हायेस्ट वोट जी म्हणजे मतदारसंघांतल्यान तांकां आमी दिली। प्रियोळांतल्यानय भरपूर मतां दिली। प्रियोळा हांवें 10-15 मिटिंगो घेतल्यो, आमी एकजुटीन काम करपाचें ठरयलें आनी हें सगळें बरें चलता पळय अकस्मात तातूंत कितें तरी गडबड आमच्या माध्यमांतल्यान काही तांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान जाली। आतां युतींतल्यान जेन्ना तूं जाय जाल्यार जाय राव म्हणप म्हणजे आमी कोणाकडेन वचप, आमी केंद्रीय नेत्याची एक सदिच्छा भेट घेवन गेले आनी त्याच प्रमाणे एका मंत्र्यान जे कितें वायट आमी लोक उलयले त्या मंत्र्या कडेन सगळी जबाबदारी सोंपयले काय कितें भाजपान कितें हेची विचारपूस करपाक आमी केंद्रीय नेत्या कडेन गेले। ताणें आमकां कसलीच बाधा ह्या युतीक घेवपाची ना आनी युती ही अशीच 2027तूय उरतली, 2029तूय उरतली आनी 2027त युतीचे सरकार परत चडांत चड मतदारसंघ जिखून येवपाक जाय आनी 2029 दोनूय सीट भाजपाक आमी मेळोवन दिवपाक जाय युती गोंयची आनी त्या प्रमाणे कार्य आमी करतातूच। भाजपा मगोप युती जावंक ना जाल्यार हिंदू मतांचे तुकडे जातले अशी चौकटबद्ध चिंताय दीपक ढवळेकरान उक्तायली। भारत मजबूत करतले जाल्यार समविचारी पक्षांमदी युती भोव गरजेची अशेंय ताणें सांगले। आयकात तांची राजकीय समीकरणां। भाजपाने लोक वेगळो जालो तर आज आमी एक लक्षात दवरूंक जाय, आमचे समविचारी पक्षाची मतां वेगळी जातात, त्या हिंदूचे तुकडे जातात। हेचे कडेन आमी लक्ष, हिंदू वोट्साचे तुकडे जातात आनी भलत्याकूच आज नरेंद्र मोदी वयर केंद्रीय नेते बशिल्ले आसा, अमित शाह ते नवो भारत घडोवपाक सोदता आनी एक बरो सगळ्या हिंदू राष्ट्र बरें म्हणून घडोवपाचो राष्ट्र बरें मजबूत राष्ट्र हिंदुस्तान भारत म्हणून हे सगळे प्रयत्न आमचे चालू आसा। आनी ह्या जनता पार्टीन कांयच करूं ना, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोण आसा पळय ते ह्या युतीत बिघाड हाडूंक शकता, त्याची दखल केंद्राच्या नेत्यांनी घेतिल्ली आसा
आणि आमकां युती बरोबर काम तुम्ही सदैव करचे असं त्यांनी आमकां सांगला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर. लोकांच्या वेळाक तुम्ही मोल दितात. हांव मुंबय सावन आयला. सिव्हिल रजिस्ट्रेशनाचो सर्व्हर डावन. हुमकळत उरला. भारता भायल्यान कोण आयिल्लो जाल्यार ताजो खर्च सरकार दिवपाचे. मुळावे सेवे कडेन गंभीर जायात. एका मुंबयकारान गोंय सरकाराक सल्लो दिला. सरकारी काम 12 म्हयने थांब. तसले सद्याक म्हापशेच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन, सब रजिस्ट्रेशन आनी मॅरेज रजिस्ट्रेशनात जाला. 4 दीस जाले. थंयचो सर्व्हर डावन जाल्ल्यान कामां आडकून पडल्यात. लोकांक पर्याय ना खंय. सगळे जग आधुनीक जाला. लोक चंद्रार पावले तरी आमी सुदारपाची तयारी ना. लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिल्या. शेनवारच्यान हे बंद आसा. शेनवार, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. आता मेन म्हणजे प्रमोद सावंताचो डायलॉग गोंयचो चीफ मिनिस्टराचो भिवपाची गरज ना म्हणटा. आता हांगा न्हवरो व्हंकल येयला रजिस्टर करपाक. म्हाका दिसता तांकां ताचो कितें सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून. लग्न जाय तेन्ना जायात. पयलीं तुमी लग्न करात मागीर रजिस्टर करा म्हणून सांगतलो. पूण सर्वर जो डावन जाल्लो आसा न्ही, सिरियसली सांगता प्रमोद सावंताक की हांगा लँड रजिस्ट्रेशन जें जाता तुमकां 20-25 वर्सां फाटल्यान वयता हांव 30 वर्सां फाटल्यान की तेन्ना मॅन्युअल बूक जे आसा आमी बूक रजिस्टर आहा न्हू तेजेर आमी रजिस्टर करतात. स्टॅम्प ड्युटी काडल्या उपरांत हांगा आदी कितले तरी लोकांनी भाटां घेतली, घरां बांदली आनी बिझनस बरो सुद्दां केलो. ही जर तुमचो सर्वर जर डावन जर आसा तेका ऑप्शन कितें आसूंक जाय? ऑप्शन ही आसपाक जाय न्ही. सरकार हो सुदरना. आयज दिल्लीसून जे लोक येयले आसात, गोंयचे आमचे भाव जे आसात सुटी काडटात, सुटी घेतात आनी रजिस्टर करपाक येता, लँड रजिस्ट्रेशन करपाक येता किंवा लग्नाचें रजिस्ट्रेशन करपाक येता. हांगा आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज कंप्लीट लोकांची फकाणां जाल्लेली आसा. आयज म्हाजे रक्षे लागलेले लग्नाचे रक्षे पळयता जाल्यार सर्वर तेंचो डावन आहा कोणाचो सब रजिस्टराचो. आनी बाकीचे लोक तुमी पळोवंक शकता कितले लोक येवन भरलेले आहा. आयज ते 5 कितें 6 दीस जाल्ले सर्वर सब रजिस्टरान डावन जाल्लो आसा. तेंच्यांनी एक तर तेंच्यांनी पयलीं नोटीस मारूंक जाय आसलेली की सर्वर डावन आहा. जगा वयले खंयचे सगळे लोक येतात सेंडीट करपाक, लग्नाचें रजिस्ट्रेशन करपाक, पयशे भरपाक. तेंचो सर्वर डावन जाल्लो आसा. आयज 6 दीस जालो सर्वर डावन आसा. आनी आमी मागीर साहेबाक विचारले सब रजिस्टर साहेबाक. तो म्हणटा की सर्वर असो कोणाक इंचार्ज दुसऱ्याक दिला म्हणून. मागीर ताका आमी कॉल केलो. ताका कॉल केले विचारले बाबा म्हटलें सर्वर म्हटलें केन्ना म्हटलें सांगतो जातलो. तो म्हणटा की आमी ट्राय करतात प्रयत्न करता म्हणून सांगतात ते. केन्ना पर्यंत तुमी प्रयत्न करता. आयज 6 दीस जालो. आता ते सर्वर डाऊन आणि हे ते क्लोजिंग म्हणून ते बर्थ सर्टिफिकेट सुद्धा दिनारले. शिवक रिक्वेस्ट करून मॅन्युअली पैसे घेऊन आणि ते बर्थ सर्टिफिकेट लोकांना इश्यू कर म्हणून सांगलें. तशेंच कितें तरी हांगा जाला फॉल्ट जाल्यार हांव भितर लक्ष घालता. आनी हो मुंबय सावन आयिल्लो सॅमसन डिसोजा कितें सांगतात तेवूय पळयात. Come to do the registration today, and I think so we were supposed to be scheduled in the morning. Unfortunately, till now the server is down, and we have no idea whether this is going to go ahead or not today. See, we are talking about so much of development and all this nonsense. When we cannot get the basics right, then what are we talking about? Sometimes we need to understand what are our strengths and what are our weaknesses. If we are going to go like this, people have work to do, At least I can say that I came from Bombay 2 days back. What about people who come from abroad for this? Do you value people's time? And it is not for free, I think. We are paying for it. So, then give me another option. Okay, I am not here to bicker and moan, and I understand there are some issues. But give me an option, no? What? Now today if I have come and lost the time, what is my next appointment? Are you going to schedule me for tomorrow? Or I wait for another day? What is, how, so you want me to go back? Who's going to pay for the traveling? Who's going to pay for the stay? Who's going to pay for the eats? People are spending money to come here. Please try to understand that. Try to come up with solutions. Don't. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वास्को GSL मुखार आशिल्ल्या मुंडवेल वाठारांतल्या लोकांनी PWD सिवरेज पंपिंग स्टेशनार मोर्चा व्हरून घेराव घालून उक्त्या नाल्यात म्हेळें उदक सोडपाचे बंद करपाची शिटकावणी दिली.
आमचे भितर जागा वयता आमच्या भुरग्यांची जागा वचपाक स्वच्छ भारत म्हणटा स्वच्छ भारत हे स्वच्छ भारत हे हे सामकें तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा कितून सोल्युशन काडपाक दोरया वाचोवपाक नेवी बोटी वयताय नेवी बोटी वयता नुस्तें कवर करपाचें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांची शिपेडाची रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपेडाक कितें कितें करून दाखोवपाक आमच्या लोकांना अजून एक काय करूना इतले वर्स आमी भुरगे चल व्हडले शिपेड फकत बिझनेस करता आमकां लाग कितें केला वास्को जीएसएल मुखार आशिल्ल्या मुणवेल वाठारांतल्या लोकांचे पाशे सोंपल्यात. कितली वर्सां जालीं ह्या वाठारांतल्या पंपिंग स्टेशनाचे सिवेजीचो प्रश्न लोकांक सतावपाक लागला. लोकांक जळाराची पैदास आनी बुरशा वासाक लागून तोंड दिवचे पडिल्ल्यान भलायके कडेन धोको निर्माण जाला. हो प्रश्न तडीक लायात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. जाल्यार पंपिंग स्टेशनाची सुदारणा करून नल्लाची नितळसाण करपाचें आश्वासन आमदार कृष्णा साळकारान दिलां. शेजाऱ्याकूच रावता म्हणजे ऑपोजीट गोवा शिपेडाचे थंय आनी आमच्या घरा फाटसून सारकें आमकां हें आसा कितें हांगा गटर आसा आनी ते हांगा टँक आसा शेवरेजीचे टँक आसा ते बरोबर सकाळचे 7 सुमार परत दनपारचे म्हणजे 4 फावटी तरी सोडटा. रातचे जाल्यार उदक वावलेलेंच आसता आनी जेणे करून सकाळची भुरगीं 7 इस्कॉलाक वयता तेन्ना त्या भुरग्यांक पोल्युशन जाता कित्याक वास येता. भुरगीं म्हणटा की हांगा गाडयेक सुद्दां रावपाक वास येता म्हणटा. दनपारच्या वेळार उदक सोडलेलें आसता सांजचे 4 सोडलेलें आसता परत रातचे रातभर आसता. केन्ना केन्ना हांव रातचो येवन पळयता की थंय कोण आसले केन्ना केन्ना कोण ड्युटीचेर कोणूच नसता पळोवपाक गेले जाल्यार म्हणजे वास येता. म्हाका अशें दिसता की हांव जे कोण ड्युटीर आसता पळय तेंच्या भुरग्यांक आनी बायलांक थंय पयलीं दवरूंक जाय कित्याक वास तांकां कळटलो कितें वास आसा कितें त्या वाड्याची कितें समस्या आसा कितें प्रॉब्लेम आहा ते तांकां कळटलें. आनी हे आमी तांकां कितल्याच अशें 10 फावटी तरी सांगलें की अशें पोल्युशन जाता म्हणजे तेजेर कितें तरी वेवस्था करपाक जाय अशें म्हणून. हे खातीर आमी कितें केलें कन्सर्न आमचो कावन्सिलराच्या कानार घातले. परत आमी MLAकूच सांगलेले पूण अजून तरी तेजेर कांय जाग ना. पण तेजेर खरीच गरज आसा कित्याक हे जर बंद जायना आमचो उद्देश कितें आसा तेजे कितें तरी अरेंजमेंट करून ते बंद करपाक जाय कित्याक जेणे करून हेअर पोल्युशन आनी वॉटर पोल्युशन जाता थंयसर. आमी जाणा आमकां म्हणटा कितें वॉटर पोल्युशन करता आमी त्या वाड्यार रावता ते सगळे म्हणटा वॉटर पोल्युशन करता. बरें वॉटर पोल्युशन करता हे सेवरेजीचें उदीक सुट्टा रातचे आनी हेजेर तेंच्यांनी ताबडतोब बंद करपाची गरज आसा. जर करिना जाल्यार आमी सगळे जाण परत एकठांय जातले आनी CMA पर्यंत वयतले आनी CMAकूच सांगता कितें हे कन्सर्न PWD कोणा कडेन आसा जर जाल्यार तेज्या कडेन आसा जाल्यार तेणी तेजेर लक्ष मारपाचें नाल्यार आमी सगळे जाण CMA कडेन वयतले कितें हे जाता तितलें हे बंद जावपाक जाय म्हणून. जाले 5 दीस जाले हांव हिंगा येयलो हे वाड्याचे सिट्युएशन चोयले भुरगीं किमसां हावन रुमांनी न्हिदताय थोड्याची नोड्याची घरांनी भितर वचून भुरग्यांक खाताय सकाळ तेंगे इस्कॉला वचपा आसता. ओके म्हाजे चेडूं भायसान येयला आख्खे किमसांनी आयला एक गटेराचे हिंगा शिपेडार सोडटाय ते सायड नेवीची सोडटाय इस्लाम एरिया न्हू ही आमचो वाडो कळ्ळो. आमकां जस्टीस जाय. आमी फाल्यां परां कोणा डेंगू जालो कोणा मलेरिया जाले हिंगा आमचो रिस्पॉन्स आसा MLA आनी आमचो कावन्सिलर आसतलो आनी कोण आसपाना. आमी आमचे फॉलोअप केला आमी सिग्नेचर घेयलाय जाता तितले बेगीन आमकां नाला बंद क्लीन उदक येवपाय. नुस्तें हिंग मोत्ता आमी नुस्तें गरयताले हिंग कुल्ली काडटाले आतां एक नुस्तें येना नुस्तें मेलेलें आसता हेडेर कोण रिस्पॉन्सिबल आहा कोण रिस्पॉन्सिबल आमी रिस्पॉन्सिबल आहाय साफ करपाक नल्ला आनी जाता तितले बेगीन आमचे वाड्यार भुरगे एक देख किमोस घास काडपाक येना एक देख किमोस. पूण हिंगाचे सगळे सूर्य उदक सोडटाय रातचे सकाळचे आनी सगळे मस्किटो जाले आख्खे थिंग वचून शेत थंय हे बोन राती कोडे हायन काबार करता मनशांक. आमी कितली पार्टी कंप्लेंट दिली पूण कोण एक्शन घेयना. ते गटर म्हणल्यार गटर साफ करनाय सिवरेटी उदक सोडटाय हे टँक हिंगा टँक आहा ते उदक सोडटाय रातचे आनी ते राती इकरा म्हणल्यार वास आख्खे घरांनी किमस ती हें जाता आबूस जातले मिनिस्टर आनी कावन्सिलरांनी एक्शन घेवन साफ करचो गटर बटर सगळो येता म्हणटा आनी ते गटर साफ करता सारखे कितले वर्सां जाली बेश्टे मात काडटा उरयता थिंगा. प्रॉब्लेम जाता कित्याक सो जाल म्हणटकच न्ही सारकी किमसां घरान भोंवता आनी गाठराचे ते नेवी उदक सोडायचोय ते आख्खी घाण आख्खी घरा भोंवता एक देर उक्ती करूंक जायना आनी ती घाण घेवन आम रावपाचे. सो तांकां केन्ना सांगलोले तो गाटर बंद करूय म्हणून अजून पासून ते गाटर कांय बंद करूं ना. सो आमचे सगळे किमसान बरोवन भुरगीं देखून आमचे आतां हिंग रावनाय ती आमगे भयणींगे वयताय किमसां खाताय रावपाक जायना सारकें. थोडे लोक येवन म्हाका ऑफिसान मेळ्ळे
आनी हांगा सिवरेज ह्या नल्लान भितर डिस्चार्ज जाता अशी तांची कंप्लेन आशिल्ली. तांणी तशे फोटोग्राफ्स आनी व्हिडियोय दाखयल्ले आनी तांकां हांवें कालूच सांगिल्लें की आज हांव हांगा 11 साडे 11 भितर येता. वी वील चॅकअप. तशेंच सगळ्या PWDचे सिवरेजीचे ऑफिशल्सांक आपयल्ले हांगा आनी चॅक करतकूच तांचे इंजिनियर कडल्यान कळ्ळें की भायलो जो पंपींग स्टेशन आसा इट इज फॉर अपग्रेडेशन. जशें जशें पॉप्युलेशन वाडलां आमच्यो सिस्टम्स आसा त्यो अपग्रेड जावना. आतां आमी सिवरेजीची तुमी पळयलां सगळ्या कडेन बारीक पायप आसली ती मोठी पायपां घालपाक आमी सगळ्या कडेन चालू केला. आनी तशेंच म्हाका दिसता हें सिवरेज प्लांट हे अपग्रेडेशनाक आसा आनी ऑनरेबल CMाक लेटर बरोवन ते अपग्रेडेशनाक आसा. सो जो पर्यंत ते अपग्रेडेशन जायना तो पर्यंत जी पळय फ्लो येता सकाळी फुडें चड करून तेन्ना ते सगळे सिवरेज हातून भितरल्यान वता आनी ते खातीर तांचो त्रास जाता. तांचे हें आशिल्लें की अशें जेन्ना घाण उदक आसता तेन्ना मच्छर जाता. मच्छरान आपली भुरगीं आसता साहजीक आसा. कोणाकूय दिसतलें आपल्या भुरग्यांक जेन्ना मच्छर चाबता तेन्ना लोकांक दिसता की तसो त्रास जावपा येना म्हणून. सो आज येवन तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या. थोड्यो गोश्टी सांगल्या पंपींग कंटिन्युअसली करपाक जाल्यार बेगीन करपाक तें सांगल्या. पूण तांकांय हांवें एश्युरन्स दिला की जो पर्यंत तें अपग्रेडेशन जायना दीस प्रॉब्लेम मातसो केन्ना केन्ना जावंक शकता म्हणून. कित्याक ओवरफ्लो जातकूच ताका ऑप्शन नासता. आमकां तेजे कॉन्फिडंट आहा कळ्ळो. वास्कोन जाय ते केलेलो आहा तेणें आनी आमकां एकूच जाय हे तेणें सांगलोच साफ करतलो सगळें करतलो तो करून दाखोवचें. आनी आमचे वाड्यार भुरगे आहाय ना कोण जाणटे आहाय कोणाक किमसा ना म्हण ते सुवेजीसान उदीक येवपा नाका ना ती नुस्तें मरपा नाका. बरें फ्रेश उदक येवं आमचे हेडे वयले कितें नुस्तें येवं बरे भाशेन जावं कळ्ळो. तेणें सांगलें एश्युरन्स दिला न्हू तो करतलो म्हण आमी तेजेर विश्वास आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. बुधवारा वास्को वाडे पै हॉस्पिटला मुखार सदानंद पुजारीचे घर उज्याच्या रेवाड्यात सापडले. या उज्यात पुराय घरातल्या वस्तूंचे लुकसाण जाला. उजो मालोवपी दळान घडणूक थळात धाव घेत उजो आटापात हाडलो. उजो लागपाचे कारण अजून कळ्ळेना. पळयात पुराय बातमी. हांव सकाळी च्या बी पिवन सगळे गॅस सगळे बंद करून हांव गांवां वचपा आहलो. बॅग घेवन गेल्लो 8 9:30 सुमार भायर सरलो थिंगा पावले तेन्ना म्हाका फोन येयलो हांगा उजो हे कितें फोन केलो बेगीन यो म्हणून येयलो हांव. जाल्यार ते भितर सगळे उजो पेटले. तर कितें कशें पेटलें म्हाका कांय खबर ना. तर शॉर्ट सर्किट ते कांय जावना म्हाका खबर ना. आनी बंद करून हांव गेल्लो. आतां येता तेन्ना अशें जाल्लें आनी थोडे म्हाजे कपडे कोट बीट सगळे आनी बॅट 3 बॅट कार्ड बीट सगळे पिड्यार जाले आनी सगळे सामान घराची सगळे वस्तू गाडे 55 घरांत धुंवर येता म्हणून येयले. आमी रोखडे भायर सरले आनी हांगा पावले सदानंद पुजारी म्हणून तेजे घर तेतून आमी येयले तेन्ना उजो आहलो. बॅडीक उजो घेतलो चड व्हडलो आहलो उजो म्हणजे आमी उजो मारून फाल्यां दिली. कोस बीन कितें कळ्ळा कसो पेटला तो ते टायम ना आयले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपे बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हॅमिल्टनाच्या सेडन पार्कात जाले दुसरे वन डे मॅचीत बेन सियाराच्या जबरदस्त 5 विकेटी आनी मिचेल हेच्या 99 धांवड्याक लागून न्यूझीलंडान पाकिस्तानाक 84 धांवड्यांनी हारयलो. या जैता सयत ब्लॅक कॅप्सन 3 मॅचीचे माळेत 2-0 अशी आघाडी घेतली. 293 धांवड्याचो फाटलाव करपी पाकिस्तानाचो डाव 208 धांवड्याचेर सोंपलो. तरी फहीम अशरफ आनी नसीम शाह हांणी खर प्रतिकार केलो. बेन सियर्साची 59 धांवड्यो आनी 35 धांवड्यो दिवन 3 विकेटी घेवपाचो जॅकब डफीच्या आदारान पाकिस्तानाची टॉप ऑर्डर मोडून उडयली आनी ताका लागून तांकां 5 बाद 32 धांवड्याचेर संघर्श करचो पडलो. फहीम आनी नसीम हांणी 9 विकेटी खातीर 60 धांवड्यांची भागीदारी केली पूण ताचो फाटलाव सदांच आवाक्या भायर आशिल्लो. ते पयलीं न्यूझीलंडान 8 बाद 292 धांवड्यो केल्यो. हे आपल्या पहिल्या वन डे शेकड्या परस फक्त 1 धांवड्यो उणो पडलो. आतां ही माळ 2-0 अशी जाल्या. निमाणी मॅच शेनवाराक जातली. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर.
म्हापशेच्या कांय वाठारांनी मंगळारा फाफशिल्ल्या पावसाची नोंद जाली. हेर वाठारांनी मळबात कुपां दाटतली. अवकाळी पावसाक चालना दिवपी मध्य प्रदेशाचे चक्रीवादळ सक्रिय आसा आनी येता त्या दिसांनी आनीक पावस पडूं येता. IMDन 4 एप्रिल मेरेन येल्लो अलर्ट वाडोवन वादळी वाऱ्यासयत गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय कायम आशिल्ल्याची शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा चडशे मळबांत कुपां दाटपाची आनी केन्नाय पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमान स्थिर उरतलें. चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. पूण आर्द्रतायेक लागून ते चड गरमी वाडपाक शकता. मंगळारा म्हापशे पडटलो विखुरिल्लो पावस. मध्य प्रदेशाचेर चक्रीवादळाचें परिसंचरण सक्रीय आसा. IMDन 4 एप्रिल मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयलो. गडगडाचो पावस आनी खर वारें येवपाची शक्यताय. बिरेस्तारा चडावात आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.